Just imagine. आपल्या बर्थडे दिसा आदले आमदार धर्मा चोडणकरान कितें म्हटलें जाणा, जे केन्नाच उघडपणे म्हणपाक जायना. होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल गई वो बात अब दुहाई है दुहाई. सुंदर माझे सासर, कित्याक की जावयांक सगळे जण रेस्पेद दिता अशें म्हणटा. केन्ना केन्ना जावय म्हणून ते फुडल्या तोंडार रेस्पेद दिता आसतले, फाटल्यान कितें करता आसतले. धर्मा चोडणकर बाब, असल्यो गजाली उघडपणे उलोवपाक जायना. मित्रांनो, शब्दांनी उलोवन हें जावचें ना, म्हाकाय तें उलोवपाचें ना. बाप रे, आता विष्णू आणि कितें उलयता काय पळोवया. या व्यासपीठावर मी आता पाहतोय की तुम्ही बघा की सगळे वाघ आणि सिंह बसलेले आहेत. बाईनं ते कुठेही असले तरी त्यांना ही नोन एज लायन ओनली, त्यामुळे त्यांना सिंहच म्हणतात. धर्मा चोडणकर हे लायन्स क्लबच्या परिवारातले, त्याशिवाय सिंहाचंही ऍडिशनल क्वालिफिकेशन त्यांना आहे. मी तर वाघच आहे. आणि आमचे गुरमीत सिंग सोडी साहेब पंजाब मधल्या फिरोजपूर मतदारसंघातून निवडून आलेले आहेत. हे पंजाब के शेर. श्रीपाद भाऊ आहेत. कोणी म्हणतात श्रीपाद भाऊ सिंह कुठे आहे, पण सध्या गोव्यातली एकंदर परिस्थिती पाहिली तर श्रीपाद भाऊला सिंहाची भूमिका घेण्यावाचून दुसरा कुठला पर्याय नाही. विष्णू वाघ जोक्स करून हसयता, विष्णू वाघ व्यंग करून हसयता, विनोद करून हसयता, कविताय करून हसयता, मिनिस्ट्री मागून हसयता. सॉरी, म्हणजे विष्णू वाघाक लोकांक हसयतलो जाल्यार अपार कश्ट घेवचे पडटा. पण कांय जाण आसात, तांकां लोकांक हसयतलो जाल्यार मात सुद्दां त्रास काडचे पडना. आय मीन फॉर एक्झाम्पल लायक मी, परेश परब. आणि दुसरो म्हणटा तो लक्ष्मीकांत पार्सेकर, आमचो CM. अरे पळय, हांव बंडल मारताले पळय. म्हाका सांग, इफ्फीक आतां इनॉग्रल आसली पळय स्पीच, पार्सेकरान स्पीच केली. म्हाका अरे लोकसभा इलेक्शन कॅम्पेनीची स्पीच काय इफ्फीची स्पीच रे, कांयच कळना. इतल्या बेंबीच्या देठांसून कित्याक उलोवपाक जाय. दामून साऊंड सिस्टम कितें लो क्वॉलिटीची हाडलेली काय कितें रे, की पार्सेकराक व्हडल्या व्हडल्यान उलोवचें पडटलें अशें विजय सरदेसाय विचारता सगळ्यांक. आनी अशें म्हणना. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम. Yay, Anna, speak it slow, I say. Speech reminds me of Digambar Kamath. तहे दिल से स्वागत. Accept this challenge and plan to develop required infrastructure by next EFI 2015. लक्ष्मीकांत पार्सेकर Religion live together with communal harmony. Goa is a place which can provide DG sets, film-based lightings, film set requirements. शाम से स्पीकर का बॉक्स फाड़ दिया है, बैठे हैं हजारों, 100 को घरा धाड़ दिया है. सगळ्यांक हुनहुनीत येवकार. जय हिंद, जय गोवा. अरे भाई, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आए Sir, thank you so much for such significant words and inspirational words. We are truly honored. रजनीकांत जी, सॉरी फॉर दैट गोफ. मैंने लिख के लिया था, इन्होंने ऊपर बुलाया तो कागज वहाँ रह गया. और मुझे इस बात का आनंद है कि इस बार पूरी परमानेंट वेन्यू फिल्म फेस्टिवल का गोवा किया गया है. और इसके लिए जगह भी दोनापाल में ढूंढ ली गई है. आदत कर रहा हूं हिंदी में बात करने की. This place is beautiful. I am still not feeling like going back to Delhi. Thank you very much.
थँक्यू. Just imagine. नमस्कार. आज आमच्या बरोबर आसात एक असे मानेस्त जे आवडे मेंटल आयचे मानेस्त हा पळय तांकां इंट्रोडक्शनाची गरज आसा. भाई वेलकम टू द शो. भाई तुम्ही आता दिल्ली नॅशनल मिडियाच्या मुखार प्रेस कॉन्फरन्स घेता. त्यांच्या मुखार प्रेस कॉन्फरन्स घेता तेन्ना तुमकां कितें कितें फिलींग येता, कितें जाता? कलकलता. कलकलता? मनोहर पर्रीकराक कलकलता? आय डोंट बिलीव दीस. कलकलता हो शब्द नाही, करेक्ट शब्द सांगपाक जाल्यार पोटान गुळे येता म्हणटा पळय. पोटान गुळे येता हो शब्द सारको आसा. पोटान गुळे येता हे योग्य वाक्यप्रचार आसा हो. बरें भाई, तुमी आतां डिफेन्स मिनिस्टर म्हणजे तुमचें चडशें रावप दिल्ली जातलें. दिल्लीत तुमी स्थायीक कशे. सो आमच्या गोंयकाराची मेन गरज जी आसता पळय, मेन गरज म्हणजे आमचें नुस्तें, शीतकडी, किसमूर, फ्राय नुस्तें हें तें. म्हणजे दिल्ली तुमची जेवणाची वेवस्था कशी कितें आसा न्ही? दिल्ली केल्या न्ही वेवस्था जेवणाची? पळय सगळें केलें पण जेवणाची वेवस्था केली ना न्ही. हे सुंगटाचें हुमण, पापलेट, फ्राय इसवण, कुल्ल्यांचें शेकशेक, सुंगटांचें आमट तिखट हे बाबा आपणाक दिल्ली मेळटलें काय ना हेजी तुमी कांय विचारूच केलो ना. आपयलो मोदीन काय गेले बरें ओके, पण अशी हेजी वेवस्था जावंक जाय आसली न्ही. आनी तुमकां खबर आसा आमचे कांय गोंयकार जे आहात भले म्हणजे फॉरेनाचे जॉब सोडून येयलेले आसा. जेवण सारकें बरें मेळना म्हणून जाय तशें तिखट सामकें आमचें जॉब सोडून येयलेले आसा फॉरेनाचे आपलो. म्हाका एकूच सांगा, दिल्ली तुमकां कुल्ल्यांचें शेकशेक मेळटलें, सुंगटांचें सुकें, पॉम्फ्रेट रेशाद मेळटलो? बरें आसूं सोड, जेवणाचें खूब जाल्यो गजाली. डिफेन्स मिनिस्टर जाल्या उपरांत तुमकां सगळ्यांत पयली फील जाल्लेली गजाल कितें? नाही, एक गजाल की यू कॅन बी प्रायम मिनिस्टर ऑल्सो वन डे. आता दिल्ली रावता म्हणटकूच युनियन मिनिस्टर बीन सगळे आहा तेंच्या बरोबर तुमचो डायरेक्ट संपर्क येतलो. म्हणजे पयलीं गोंयांत आसतना CM आसतना कितें जातालें की पयलीं राजनाथ सिंगाची अपॉयंटमेंट घे, मोदीची अपॉयंटमेंट घे, अरुण जेटलीची अपॉयंटमेंट घे, मागीर दिल्ली वच, मागीर तेंच्या कडेन मेळ, मागीर परत यो फ्लायट 4 दीस तितूनच गेले, मागीर फॉलोअप करपाक आनी परत 4-5 फावटी गेलो आनी आमचे ते प्रॉब्लेम थंयच उरताले. आतां कितें सामकें म्हणजे अशें मोदी शेजाराक आनी तुमी हांगा आमच्या शेजारांगेर कशें आमी साखर आसा दूद आयिल्लें अशें करपाक येता तशें म्हणजे मोदी कडेन गेलो मातशें हें करा तें करा. शेजाऱ्या कडेन कसो वयता तसो बरें म्हणजे अशें म्हणजे हांव कितें म्हणपाक जाणा हें लागीं कळना तुमकां आतां कित्याक आतां सोमतें सांगलें थंयच्या थंयच करून घेतलें. म्हणजे इन शॉर्ट शेजारांगेर वयता तशें तुमकां मोदीजींच्या ऑफिशियल रेजिडेन्सार वचपाक मेळटलें. आतां हें करपाक म्हाका मेळनासलें तें हांव करतलों. बरें भाई, दिल्लीचें सोडा, आतां गोंयान येया. म्हाका एक सांगा, इतले आतां 11 वर्सांनी इफ्फी आमी करता, ESGचो चेअरमॅन कोणी आसूं ही स्कॅमां जाता कित्याक? स्कॅमां म्हणून आसतात ESGन, कोणी आसूं चेअरमॅन म्हणजे कितें? मनुष्य स्वभाव तो. बट वाय ऑलवेज एवरी ESG चेअरमॅन इज अंडर स्कॅम चार्जीस, करप्शन चार्जीस? मनीस मरे जनरली वेगळो आसता असो ना. हां, म्हणजे सगळे एकाच माळयेचे मणी म्हणटा तर तुमी केन्ना इफ्फीच्या निमतान स्कॅम केला? म्हणजे म्हाका इतलेंच सांगा, तुमी इफ्फीचे हे घेतले पळय हातीन तेन्ना तुमी स्कॅम बी केल्ले? हांवें केन्नाच केलें ना. सांगे सगळ्यांक खबर आहा. तुमचे केस सुद्दां घातली तितून तुमी बरे सही सलामत भायर सुटले. म्हणजे कोर्टान तुमकां हें केलां, सोडला, हें केलां कांयच ना म्हणून चार्जीस. मागीर पण आमी अशें आयकलां आतां म्हणजे तुमची कशी एक स्पेशालिटी खंय की चडशा पॉलिटिशियनांच्या भानगडींच्यो फायली खंय तुमच्या कडेन आसता, तुमी मेनटेन करतात खंय? त्यामुळे अनेक म्हजे शत्रू सुद्धा मित्र आले. जावचेच पडले न्हू. आतां म्हाजी शेणी तुज्या हातीन आहा म्हणटू म्हाका तुजो सामको फ्रेंड जावचो पडलो आनी कितें करतलो काय ना. पण म्हाका एक सांगा, हे पॉलिटिशियनांच्यो भानगडींच्यो फायली बी मेनटेन करपा फाटल्यान तुमचो हेतू कितें? वॉट वॉज द पर्पज? डिटरमाइंड रिवेंज. देवा भाई म्हणून अजून व्हेंजन्स रिवेंज. बरें भाई, म्हाका एक सांगा,
हांगा आतां पळय गोंयान कशें खंयचें अशें आपली फायल पास करून घेतलो कामाची कसली जाल्यार कितें मेळटा सायन मारप्याक 200 400 800 काय ना हेजी म्हाका एक सांगा म्हणजे दिल्ली लखनौ बी कशी कितें आहा परिस्थिती थंय तुका 5-10 हजार म्हणजे अशेंच सहज सहज 5 ते 10 हजार सहज येता भाई कितें उलयता तुमी कितें म्हणटा हांव स्पश्ट सांगता. भाई पण एक बारीक पयला आमी डिफेन्स मिनिस्टर जालेल्याक मातशें तुमी आतां सुसेगाद कशें म्हणजे रिलॅक्सींग कशें आसता आतां मातशें दिसता म्हाका ना आमी अशें आयकलां खंय आतां तुमकां खुबश्या गजालींक खंय खूब कडेन लेट बी जाता खंय अशें आमी आयकलां लेट जाता खंय तुमकां एकदां केस कापप 15-15 दीस म्हयनोभर लेट जाता. हेरकट देवा दयेन म्हाका तो प्रॉब्लेम ना बरें जालें 4 म्हयन्यांनी एकदां बी बेश्टो बरें भाई म्हाका एक सांग गोंयान म्हाका एक नाल्यार म्हाका पणजेन एक बरी जागा सांग पळया एक अशी बरी शुद्ध हवा येता आनी बरी थंड जागा सांग म्हाका मेडिटेशन करपाक जाय म्हणजे म्हाका ध्यान साधना बी करून मातसो एक बरी शुद्ध अशी जागा सांग बरी थंडगार हवेशीर शांतीनेज नालो. आणि लोक म्हणटा भाई खंय म्हणजे पर्रीकाराक सेन्स ऑफ ह्युमर ना पळय हे पळय भाई जोक करपाक लागला हांगा सगळ्यांक आसता सेन्स ऑफ ह्युमर आनी भाईचो बेस्ट सारको बरें भाई म्हाका एक पर्सनल एडवायस कितें म्हाका तुमचो म्हाका एडवायस कितें यू हॅव टू बिहेव, यू हॅव टू परफॉर्म मोर. दॅट आयल डू भाई शुअर आयल डू दॅट डोंट वरी पण आमकां पयलीं एक सांग आमकां फाल्यां तुजी गरज पडली अशें कितें एमर्जन्सी जाल्यार मागीर कितें आय विल बी देअर ऑलवेज. थँक्यू सो मच भाई थँक्यू फॉर द इंटरव्यू आणि अवेलेबल असल्याबद्दल बी भाईन सांगला आपण जाय तेन्ना अवेलेबल आसा फक्त फोन कॉल करा कितें आहा तें सांगा म्हणून आणि आमी आतां एक बारीकसो विसव घेवया आणि विसवा उपरांत मेळोया हांव मातशें म्हाजे फुडल्यो गजाली करता हय भाई तुका सांगता सद्या कितें चल्लां पळय न्हू तूं वयतकूच मागीर कितें जातलें Just imagine.